नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज कळेचो बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चमकेल खबरो गोंयांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक बंदी आसतना चोरयांनी रेंव काडप चालूच सत्तरीच्या सोना तार सावड्डे आनी हेर वाठारांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप आसा सुरू सरकारी यंत्रणांची आडनदर काणकोण आगोंदा दर्यादेगेर ऑलिव्ह रेडली कासवान खाली 145 तांतयां 45 ते 65 दिसां उपरांत कासवांच्या पिलांक सोडटले दर्यांत रान अधिकाऱ्यांची माहिती होडफोणे बच बाय रोमियो क्लबाचे फटींगपणान घेतिल्ले परवाने लुत्रा भावांक गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया आसा सुरू गोंय पुलिशेन दिली माहिती होडफोणे 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या उपरांत गोंयच्या भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराचो घोळ हाडलो उक्ताडार बच उजो लागपाच्या आरोपा विशीं पक्ष लोबो आनी परोळेकारा कडेन मागतले स्पश्टीकरण सांगता प्रदेश अध्यक्ष दाबू नायक फ्रेंडली फायट अलायन्सा वेल्यान आपाचे गोंय प्रभारीन केली काँग्रेस गोवा फरडाचेर खर टिका फक्त आपूच भाजपाक हारोवपाक शकता तिशी मारलेनाचो दावो आणि केतन भाटीकारान वैयक्तीक कारणाक लागून दिला राजीनामो फोंडे जिल्लो वेंचणुकेचो उमेदवार जाहीर करच्या पयलींच भाटीकाराक दिल्ले स्पश्टीकरण सांगता मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आता खबरो विस्तारान गोंयांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक बंदी आसा तरी लेगीत सत्तरीच्या सोनाळ तार सावड्डे आनी हेर वाठारांत म्हादय न्हंयच्या पात्रांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालूच आसा फाटल्या वर्सा सावड्डे वाठारांत अशाच तरेन रेंव काडटना होणे उमटून एक बायलेक मरण आयिल्लें सरकारान कितलेशेच फावटी बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर कारवाय केल्या मात कांय दिसांनी परतून तीच गत पळोवपाक मेळटा रेंव काडून चोरयांनी ती विकली वता नमस्कार आमकां खबर आसतली की राज्यांत बेकायदेशीर रेंव काडपाक सध्या बंदी आसा आनी अशें आसतना सुद्दां सत्तरीच्या म्हादेव वाठारांत खुबशे जाग्यार बेकायदेशीर रेंव काडपाक सुरवात केलेली आसा आमकां खबर आसतली की तार सावड्डे हांगासर गेल्या वर्सा रेंव काडटना एक होडी उलटून एक बायलेक मरण आयिल्लें आनी तेज्या मागीर सरकारान जी रेंव काडटा तेजेर बंदी हाडलेली मात हें आसतना सुद्दां रेंव काडपाची जें सत्र आसा हें बिंदास सुरू आसा आमच्या फाटल्यान सध्या सोनाळ आनी सावड्डे ह्या मदीं बेकायदेशीर रेंव काडपाक सध्या सुरवात जालेली आसा आनी खुबशे लेबर आसा हे हांगासर आसा आनी ते सुद्दां हांगासर काम करता सरकारान बेकायदेशीर रेंव काडपाक बंदी घातल्या मात म्हादेव वाठारांत जे रेंव काडटा ही बिंदास सुरू आसा आनी हेजेर कोणाचो आशिर्वाद आसा तो आमकां खबर ना म्हणून अशें आसतना जी म्हादयी आसा ह्या म्हादयची उदकाची पातळी आसा ही सद्या धोक्यांत येयलेली आसा आनी सायडीची जी जैवीक विविधता आसा ही नश्ट जायत आसा आमकां खबर आसली की 2 वर्सां पयलीं आनी खुबशे फावटी परत पावसाळ्यान हांगासर पूर येता आनी हेजो कारण सुद्दां हेंच आसा की जे बेकायदेशीर रेंव काडपाचें उत्खनन करता हेच कारण आसा आनी अशें आसतना जे हांगातल्या वाठारांत जे बेकायदेशीर रेंव काडटा हेजेर कोणाचें तरी नियंत्रण हाडपाची खरीच गरज आसा ना जाल्यार जी म्हादय आसा ही वाचोवपाक कोणाकच शक्य जावचें ना सत्तरीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत होडफोणेंत बच बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें हे घडणुकेची अजून मेरेन चवकशी सुरू आसा लुत्रा भावांक थायलंडाक अटक केल्या तशेंच तांकां गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया चालू आसा तशेंच हो क्लब घालपाक तांणी फटींग परवाने घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयला देखून तांकां परवाने दिल्ले अधिकारी सध्या त्रासात पडल्यात हडफोडे नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें हे घडणुके उपरांत बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुत्रा थायलंडाक पळून गेल्ले उपरांत तांच्यांनी दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो मात दिल्ली न्यायालयान तांचो ट्रान्झीट अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज भायर मारिल्ल्यान थंय त्या दोगांकूय अटक जाली सध्या त्या दोगांकूय गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया सुरू आसा तशेंच हो क्लब घालपाक तांणी फटींगपणान परवाने घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयला देखून आतां परवाने दिल्ले अधिकारी सामकेच त्रासान पडल्यात तशेंच हडफोडेचे सरपंच रोशन रेडकर आणि पंचायतीचे सचिव रघुवीर बागकार हांणी दाखल केल्ल्या अटकपूर्व जामिनाचेर म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान नोटीस जारी केल्या ह्या अर्जाचेर जाप दिवपा खातीर पुलिशेन वेळ मागला तशेंच ह्या जामीन अर्जाचेर 16 डिसेंबराक सुनावणी जातली ह्या प्रकरणात अटक केल्लो दुबावीत भरत कोहलीची पुलीस कस्टडी आनीक 6 दिसांनी वाडयल्या ह्या घडणुके संबंधीत आशिल्ल्या 50 परस चड व्यक्तींचो जबाब नोंद केला अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही
हडफोण्यात बर्च बाय रोमियो लेन गावाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यांत 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या घडणुके उपरांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी हे सगळे भ्रष्टाचाराक लागून घडला असो आरोप केल्ल्यान पक्षान ह्या संदर्भात आमदार मायकल लोबो आणि भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी दिलीप परुळेकरांनी स्पश्टीकरण मागला. हाचेर पार्टी योग्य तो निर्णय घेतला. पार्टी कोणेच गृहीत धरचे न्हय अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यांत 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या घडणुके उपरांत भाजपाच्याच फुडाऱ्यांनी हे सगळे भ्रष्टाचाराक लागून घडला असो आरोप केल्लो. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक भ्रष्टाचारा शिवाय परवाने मेळ्ळ्यात हाचेर कोण विस्वास दवरचो ना. जबाबदार कोण हे मुखार येवपाकूच जाय, नाजाल्यार आपूण उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक कार्यालया भायर आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिल्ली. त्या उपरांत एका नॅशनल टीव्ही चॅनलांतल्या मुलाखतीत भाजपाचो ज्येष्ठ फुडारी दिलीप परुळेकारान हे सगळे भ्रष्टाचार आसा आनी फकत हफ्ते आनी नाटकां चलिल्ल्याचोय आरोप केल्लो. त्या उपरांत राज्यांत बऱ्योच आरत्यो परत्यो प्रतिक्रियाय मुखार आयल्यो. हाचेर आतां भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष एक्शन मोडान येयला. पक्षान बर्ज उजो लागपाच्या आरोपा विशीं आमदार लोबो आनी परुळेकार हांचे कडेन स्पश्टीकरण मागला. तशेंच पार्टीक कोणे गृहीत धरचे न्हू, आमी संघटना चलयतात संस्थांनी अशी जाप दिल्या. गोविंद गावडेच्या आरोपा वयल्यान भाजपान ताची सत्ता काडून घेतिल्ली. आता दिलीप आनी लोबोय ह्याच वाटेर आसा वय. ह्या आरोपाचेर लोबोक आनी दिलीपाक आता पार्टींतल्यान हात धुवन बसचे पडटले. ह्या उपरांत आता कोण कितलो उदकांत सुको आनी कोणाची कितली काश्टी भिजल्या हे पळय सारखे आसा. स्पष्टीकरण मागलं म्हणून एक्शन जातले जेन्ना स्पष्टीकरण मेळटलें आनी ताजेर मागीर पार्टी योग्य तो निर्णय बाबू आजगांवकर स्पष्टीकरण मागलां योग्य तो निर्णय बाबू आजगांवकर नांवां घेत रावता. बाबू आजगांवकर पक्षांक आसा तुमच्या तुका सांगलें न्ही योग्य ते पार्टी कितें ग्रांटेड कोणें धरपाची ना. पार्टीचे काही वरिष्ठ कोण जर बसल्यात तेय आसतले की आमी आसतले. आमी संघटन चलयता, हय आमी संस्थाना चलयना. हय म्हणून जेन्ना पार्टीचो एक निर्णय जालो तो निर्णय जालो. तशें म्हणना तोरसे हांगा बाबू आजगांवकर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सांगले हांवें सगळे गजाली हांव हांगा तुमचे कडेन उलोवंक शकत ना. म्हाका मर्यादेच्या हातून भितर रावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डाच्या फ्रेंडली फाईट अलायन्साचेर आपाची गोंय प्रभारी आतिशी मार्लेनान खर टिका केली. ही फ्रेंडली फाईट तांच्यांनी गांभीर्यान घेवंक ना. एकठांय बसून आपली सिटां थारोवपाक शकना जाल्यार ती भाजपाक कशी हारोवंक शकता असो प्रश्न आतिशीन केला. तशेंच फक्त आप पक्षच भाजपाक हारोवंक शकता असो दावो आतिशी मार्लेनान केला. In the last 10 days or 15 days, the people of Goa have seen that all those who kept talking about alliance, if they can't even sit on one table, decide how many seats they are going to contest, till the last day they are just making statements. They are having friendly fights. If people can't even sit together and decide how they are going to contest elections, are they going to be a credible alternative? Are they going to be able to run a government in the interests of the people? They are fighting so much now. They are fighting so much every day. I've been following the news every day. Today we will decide. Today evening we will decide. Tomorrow morning. Every day the people of Goa would open the newspaper and think, aaj something will happen. But nothing did. If these parties were interested in the issues of the people of Goa, if they were interested in providing credible governance, then they would have done it. But they were just fighting about seats. Is that what we want? What we want is to defeat BJP. What we want to defeat this corruption, defeat this Gunda Raj. And I don't think that this so-called friendly fight alliance really has the ability to do it. I think the people of Goa have to come together. And if the people of Goa come together, then we can definitely throw the BJP out.
सर्गेस्त मंत्री रवी नायक यांच्या मरणा उपरांत फोंडे म्हाला जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाची इच्छा केतन भाटीकारा मुक्तायली. तेच वेळार ताका स्पष्ट सांगिल्लें की भाजपा वांगडा आमची युती सुरू आसा, देखून युतीन घेतिल्ल्या निर्णयाक आमी तेंको दिवंक जाय. तशेंच सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हाचो पूत उमेदवारी खातीर पात्र आशिल्लो, पूण भाटीकाराचे वैयक्तीक निर्णय वेगळे आशिल्ले. ताका लागून ताणें राजिनामा दिलो आसूं मात भाटीकाराचो राजिनामा अजून पक्षान स्वीकार करूंक ना अशें मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें. तुमकां जी युतीच्या हातून सीट मेळ्ळ्या ते फक्त 3 आसा, म्हणजे टोटल पर्सेंटेज पयली जाल्यार 1.5%. तर तुमकां हे कमीशें दिसना? ना, आम्ही दोनूय आमदारांक आमचे सांगिल्ले तुमकां जाय ते सीट तुम्ही चूज करा. त्याप्रमाणे ताणें आपले जाय ते सीट ताणें चूज केले. दीपक फोंड्या अशें कितें जालें की MGPचो लिडर तुमचो केतन भाटीकर ताका रिजायन दिवचो पडलो? तो पयलीं पासून पयल्याच दीस जेन्ना रवी बाब आमचे निवड हे जाले त्या वेळार ताणेंच म्हणिल्लें आपूण उबो रावतलो. आनी आमचो जेन्ना BJP बरोबर टायप आसा तेन्ना आमी ताका सांगिल्लें की बाबा ह्या आमी युतीचोच उमेदवार तुमकां दवरचो लागतलो आनी रवीचो जो चलो आसा ताका आमी ह्या फावटी आमी तिकीट दिवपाक जाय, निवडून हाडपाक जाय. पूण त्याचे पर्सनल डिसिजन काही वेगळी आशिल्ली आनी तेन्नाच्यान तो सांगतालो आपूण उबो रावतलो म्हणून. आनी आज तो जिल्ला पंचायतीक स्वतंत्र गेला त्या खातीर ताका राजिनामो दिवचो लागला. सो ताका फुडली इलेक्शनां परत घेतली तुमी? फुडलें कांय थंय ना, आयचे आमी उलयता. आजची परिस्थिती हांव उलयलो. परत मार्चांत जेन्ना आमदार पोटनिवडणूक जातली तेन्ना हो विशय फुडें वतलो तेन्ना आमी उलयतलो. रिलेशन एक्सेप्ट केलं त्याचे आता फाल्यां परत सेंट्रल कमिटी मिटिंगेक ते एक्सेप्ट जातले. म्हणजे तुम्ही त्याला टाइम दिला विड्रॉल बीन करपाक? ना, कांयच दिवना, ते एक्सेप्ट करतले आमी. पेडण्या उद्देगीक वसणुकींतल्या बेकायदेशीर बंगरड्ड्याक उजो लागलो. थळाव्यांनी उजो फालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. फाटल्या 6 दिसां भितरली ही तिसरी घडणूक. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत आमदारूय घडणूक थळार पावलो. वाठारांत कार्यरत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड बंद उडयतलो असो इशारो आमदार आतोन वाझ हांणी दिला. राज्यात उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. पयलीं हडफडे नायट क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ताचे उपरांत कला अकादमीच्या वाठारांत सेरेंडिपिटी फेस्टिवला खातीर उबारिल्ल्या सजावटीच्या सामानाक उजो लागिल्लो. आनी आतां शुक्रारा वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका खाजगी स्क्रॅप यार्डाक उजो लागलो. फाटले 6 दिसां भितरली ही तिसरी घडणूक. ह्या उज्याची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणान हाडलो. उजो लागपाचे नेमके कारण अजून कळूंक ना. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळावो आमदार आंतोन वाझ घडणूक थळार पावलो. तशेंच वाठारांत आशिल्ले सगळे बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड बंद करतलो अशी शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्या. आमी इन्क्वायरी चालू आसा आनी आमकां हांगासर सगळे आमचे PIM बाकीचे आमचे फायर ब्रिगेडचे सगळे हांगासर येयलेले आसा आनी आमी पळयता हांगा भरपूर व्हडलो उजो आनी स्क्रॅप यार्ड हें भरपूर व्हडलें आसा आनी पळय आजून कंट्रोल जायना. आनी आतां हांव इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ते प्रमाणे आमकां ताका ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाक डेमोलिशन ऑर्डर काडली. पूण ही ऑर्डर म्हाका दिसता कितें PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें येवंक ना म्हणून डेमोलिशन फॉर्ट जाल्ली आसा आनी ताका लागून हें आतां पेंडींग आहा. हांव म्हणटा हें इतलें व्हडलें स्क्रॅप यार्ड हांगा कशें चलता? आतां हांव पळयतालो हांगासर बेगीन हांगा कोंबयो काडटा कोण बोकड्यो बी आहा. हांगा बोकड्योय पोसले कोंबयोय पोसले. हांगा कितें कांय चलना पळय, आख्खें हें जंगल करून उडयलां पळय हांगा. हांव समजता हे ऑथॉरिटीन जातातले बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी हांवें PIकूय सांगलां बाकी डिपार्टमेंट येयले ताकाय सांगलां हाचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. कित्याक हें डेमोलिश कित्याक डिले जाला हेंवूय हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे परत जेन्ना डेमोलिशन येता हें डेमोलिशन जावपाक जाय. गोवोरमेंटान जातातले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी हांवूय पळयतलो एक्शन घेवपाक हें एक्शन जावपाकूच जाय. आनी हो म्हजो वड. सो हिंगा आमी स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलताले तेचेर आमी जायते बसबस करून ते आमी डेमोलिश करपाक आमी हें केल्लें. डेमोलिश काडले तो कांय 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून ते डेमोलिश उरले. सो हे स्क्रॅपाक लागून जायतीं शेतकारां आमची फुड्यान येतालीं. कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांय जायना, पीक ना, सगळीं हेचे केमिकल देवन वचून ते शेत पिड्यार जाताले. रोवन कांयच फायदो नासलो. सो तेका लागून ते शेताक हेका लागून आमी चड हेचेर डेमोलिश करपाक लागून आमी चड फुडें येयल्ले आनी पूण तें जालें ना. सो आमी मागता हें बेगीन जावचें आनी आमच्या लोकांक ही सगळीं शेतां रोवपाक मेळटली. हिंगा आतां 4-5 जाणां हे करतात, धंदो करतात. तो ते आपले धंदो करतात ते केन्ना बोकड्यो पोसता कोंबयो पोसता. ते करपाक जायना पूण ते इलिगल करता आनी हिंगा येयल्या ते वळे दादागिरी करता. क्या था कैसा लगा?
वो रिजल्ट नाम करके वो आग लगाया है। वो आग लगाया है? हाँ, आग लगाया है। क्यों लगाया? दुश्मनी से हम लोग को झगड़ा चल रहा था, क्या खाली करने के लिए नोटिस आया था। तो हम लोग नोटिस का जवाब दिए पुलिस वाले को और कलेक्टर को भी दिया और उसके बाद में वो नहीं पाया तो इधर लगा दिया। केस भी चल रहा अभी हम लोग का, कोर्ट में केस। आप देखा उनको लगाते हुए? हाँ, लगाते हुए सब लोग देखे, हम नहीं देखा, हम लोग देखे। वो इधर आप झगड़ा कर रहा था आपसे? हाँ, झगड़ा सुबह से झगड़ा कर रहा है। वो अपना माल यहाँ से उठा के लेके गए, सब यहाँ पे उसका माल पड़ा था। आपका पार्टनर तो क्या था वो? नहीं, हमारा कोई नहीं था, सब लोग इधर रहते थे। लेकिन वो क्यों झगड़ा किया? आपको ये गिर रहा था? वो जगह के सोचता तो बोलता हमारा है। ये तो जगह आपका है? नहीं, हमारा भी नहीं, उसका भी नहीं, कोमिजात की जगह है। कोमिंदात का जगह है, तो आपके पास परमिशन है चलाने के लिए? नहीं, परमिशन नहीं है। गोमंतक टीव्ही खातीर केळशेच्यान किरण बोरकार. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत भाजपा 40, मोगो 3 आणि अपक्ष 7 उमेदवार मिळून 50 सीटांचेर वेंचणूक लढयतले अशी माहिती भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली. अंदूच्या वर्सा 80% नवे उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात. जिल्हा पंचायत वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर आमी सगळ्या मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केल्या. डबल इंजिनाची उदरगत पळयल्ल्यान सगळ्या सुवातींचेर आमी भोवमतान जिखतले असो विश्वास दामू नायकान ह्या वेळार उक्तायलो. भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो हांची युती आणि ह्या युतीद्वारा आशिल्ले आमचे सगळे 43 कॅन्डिडेट आणि अधिक 7 जण जे आसात तांकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसात तांकां आमी पाठिंबो दिवप अशें मेळून ह्या 50 जाग्यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि मोगो मिळून हे निवडणूक लढयतात. येता त्या 20 तारखेक ह्या निवडणूक जातली. 18 तारखेक 5 जेन्ना प्रचार सोंपतलो आणि 19 तारीख जाले नंतर 20 तारखेक हो निवडणूक जाले नंतर 22 तारखेक ताजो रिजल्ट. आमी सगळे पक्षान दोन्ही मिळून उलोवणी करून मोगोचे 3 आणि आमचे 40 असे 43 जाणांचे सगळे उमेदवारी आणि तांचे हे जे आसात नाम सकट फोटो सकट सगळ्यांक आमकां पयलीं खबर आसात, पण अधिकृत रित्या आमी सांगपा जाय म्हणून ते तेंचे पॅम्पलेट आमी तुमकां सर्क्युलेट करतले. नवे चेहरे दिले, प्रत्येकाचो अनुभव, तांची प्रशासनातली काम करपाची क्षमता, त्याच बरोबर तांचे म्हणजे उर्जावान असे सगळे जे चेहरे आसात आणि तांच्यांनी प्रचाराची आतापर्यंत एक फेरी तांच्यांनी पूर्ण केल्ली आसा आणि पूर्ण करून प्रत्येकाच्या घराघरान वचून पक्षाचे सिंबॉल आणि आपापल्याचो प्रत्येकाचो वैयक्तीक जाहीरनामो पर्यंत पावोवप आणि पक्षाचे बाकीची कामां पावोवपाचें सगळ्यांनी सुरू केलां. ताका प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मेळटा. आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी, आमी आमचो प्रवास चालू आसा. त्याच बरोबर आमचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी, त्याच बरोबर खासदार. सालेली गोटन वाड्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले बिबट्याची धुमाकूळ चल्ल्या. बिबट्यान वाठारांतल्या सुण्यांचेर हल्लो केल्ल्यान वाठारांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां. पळयात. राज्यात चडशा वाठारांनी बिबट्याची धुमाकूळ पळोवपाक मेळटा. लोक आतां रानांनी पावल्यात आनी रानवटी जनावरां लोकवस्तेंत आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. सालेली गोटन वाड्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले बिबट्याचो वावर वाडला. हाजी ताजी घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली पळोवपाक मेळटा. बिबट्यान वाठारांतल्या सुण्यांचेर लेगीत हल्लो केला. आतां लोकांचेर हल्लो जावच्या पयलीं सरकारान फावो ती उपाय येवजण काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तुवें पळयल्लो काय आवाज आयकलो? आवाज ऐकलो मी. आम्ही पळूंक ना, आम्ही भितर असलेले ना, आम्ही पळूंक ना. तुमच्या कुत्र्याक व्हरपाक गेल्लो? आमच्या कुत्र्याक व्हरपाक येयलो आणि एकदम कुत्र्यान होयल बांधलेलं कुत्र असलेलं म्हणून ते चालू आहात. बांधलेलं नसतं ना, त्याने उकलून नेले असते. मागीर तुमी कुत्र्याक भितर व्हेलो? भितर नेऊन पुन्हा हळद भरले, इथे लागले तिथे ना हळद भरल्या, त्यांना रक्त बंद झाले त्याचे. मागीर काल पयर सकाळी पुन्हा 11 जाऊन दोतोराकडे ताका इंजेक्शन 4 काढून घेऊन येयलो. तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आहा तेजे बंदोबस्त करूंक जाय. आमचे सगळे लोक रातचे कामाचे आता शिक्षणाचे आसा, भोवता लोक आम्ही जाणते मनीस भितर भायर करता, त्यांना गव्हर्नमेंटान काय तरी तेजे बंदोबस्त करूंक जाय. काळोख असता आमचो लाईट ना आमकां लाईट एक आणि आमचो एक लाईट आमकां बाईन लाईट दिला ते आम्ही लायला. हांगा उजवड पडटा सर, पण यो रस्तो आमचो हांगा कांयच उजवड नसता सर. थंयसर येताना बी कळचे ना खंय बसून रावल्यार.
म्हणजे लाईट येता तुमका? लाईटच आहे आमकां मदीं एकूच घातल्यावर पुरे थंयसर. तरी आम्ही हे सोलरचे बसविले ते आमचे लाईटी ते बसून का आंगात झाले न्हू, रस्त्याक खंय आसा. रस्त्याक ना. ते हांव आमची गेटी कडेन येवन उबे असले भायर आणि तितक्यान म्हाका हांगासून कितें उडी मारता कसो दिसलो. हांव मातसो आनी फुडें येवन भायर सरले तर हांगासून तो बरो असो नेटान चलत गेलो. फाटल्यान ताका शेपडी बी बरी लांब आसा, शेपडी तेजी केंसाच्यो आसा शेपडी तेजी, आनी बरो नेटान उजवळासूनच चलत गेलो तो. म्हणजे तुम्ही त्या हांगासर उडी मारताना हा पळयलो? पयले ताका हांव पयला उडी मारतना. ते टॅकीवरसूनच उडी मारली तेणी. आमचे हांगासर बारीक बारीक भुरगे असता न्हू, येता वयता अशे, आनी आमगे थोडे भुरगे ट्युशनाक बी येता सर रातचे, आनी आमचे बी मनशां कामा वयले रातचे लेटूच येता सर. मातसो गव्हर्मेंटान कितें तरी ताका मातसो बंदोबस्त करचेले. हांगा कितें जालें? हांगा जर कुत्र्यांनी वाघाटी येले ते वाघाटी नाही बिबटा बिबट ते गळ्याक धरल्या. हा. गळ्याक धरल्यान मागीर बांधलेलो असलेलो कुत्रो. मागीर आमी घरासून भायर येसर उडकी मारली तिकडं. मागीर पुन्हा ह्यांच्यानी पुन्हा पळयल्या रस्त्याने असं गेलेलो. केन्नाची खबर ही? पयरची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एके वटेन जिल्हा पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ली आसा, दुसरे वटेन युती वेल्यान गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी मदीं वेगळेच राजकारण सुरू आसा. एकामेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. पळयात पुराय बातमी. युती थंय उरली. आता गोवा फॉरवर्ड आणि आरजीपी मदीं भलत्याच विशया वयल्यान बरेच पेटला. प्रँका वयल्यान एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. कांय दीस पयलीं मनोज परबान विमानान बसून विरेशा वांगडा काडिल्लो फोटो सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाल्लो. उपरांत मनोज परब दिल्ली गेल्ल्याची चर्चा सुरू आसली. मनोजान दिल्ली वचून युती तोडपाचो निर्णय कित्याक घेतलो असो प्रश्न विजय सरदेसायान केल्लो. मागीर तो फोटो आदलो आसून आपणे विजयाचो प्रँक केल्ल्याचे मनोजान सांगिल्ले. ते उपरांत आता विजयान मनोजाच्या स्टेटमेंटाचेर प्रत्युत्तर दिला. आपूण मनोजाचेर उलोवपाक सोदिना, कारण तोच एक प्रँक करपी युती विशीं गंभीर कशें आसतले. तांणी गोंयकारांच्यो भावना दुखयल्यात. मागीर तांचे वांगडा युती कशें करतले असो प्रश्न विजयान केला. ताच्या ह्या प्रश्नाक परतून मनोजान जाप दिल्या. विजय सरदेसायच प्रँकस्टर. 2017 विजयान भाजपाक तेंको दिल्लो. आता 2025 फुटीरांक पार्टेत प्रवेश देऊन लोकांक फटयता असो आरोप मनोजान केला. तो विजय सरदेसाय आणि सांगता कितें, काल प्रेस कॉन्फरन्सान आमी दिल्लीचे गजाली करता. तो आमी दिल्ली गेल्ले, कितें केल्ले. जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो विजय सरदेसाय आमच्या कडेन गेमी करता म्हणून, हो आमकां पिशान काडटा म्हणून, आमकां यूज करता आनी आमच्या कडेन मास्टर प्लॅन तयार केला म्हणून, त्या दिसा आमी दिल्ली वचपाचो फोटो घातलो. हो तुमी घाल, हो फोटो आमी घातलो. हो फोटो तुमी पळोवपाक शकता. हो फोटो 22 ऑगस्टाक हांव आनी विरेश गेल्ले बॉम्बे, तेन्ना आमी काडलेलो फ्लायटान 22 ऑगस्टाक. तो आमी ह्या दिसा 23 नोव्हेंबराक आमी पोस्ट केलो. आमी बेश्टो पोस्ट केलो आमी दिल्ली वयता म्हणून. कित्याक पोस्ट केलो आमकां पळोवपाक जाय आसलें हेंचें रिएक्शन. आनी ज्या दिसा आमी ज्या टायमार आमी पोस्ट केलो त्याच टायमाचेर हांवें स्वता युरी आलेमांक फोन मारून सांगलें, युरी हो पोस्ट हांवें घातलेलो आसा बेश्टो, हो ओल्ड फोटो, आनी आमी खंय दिल्ली बिल्ली खंय वचना. बहुजन समाजाक कमी लेखूं नाका. आनी तुमचोच मेंदू तकलेन आसा आनी आमचो धोपरान आसा म्हणूनय समजूं नाका. आयज आख्खे तेणी भाशण केलें दिल्लीचेर. पळय ते उल्लू केलो तुका, पोपट केलो तुजो, पोपट. मनोज परबाचेर उलोवपाचें. मनोज परब तो इज अ प्रँक, इतलेंच म्हणूं येता. ताणेंच सांगलां की आपल्यान प्रँक केलो, तर गोंयचे जनतेचेर ताणें प्रँक केलो. सो अशें प्रँकाचेर आनी कमेंट दिवन कितें फायदो. वी हॅव टू कीप इट एज दॅट, एज अ प्रँक. आनी व्हडलो सिरियस घेवपाची गरज ना. विजय सरदेसाय म्हणटा हांवें गोंयकारां कडेन प्रँक केलो म्हणून, आनी प्रँका बरोबर युती कसली. 2017 ह्याच विजय सरदेसायन सगळ्या गोंयकारां वांगडा प्रँक केल्लो. बीजेपीक गाळी मारून, बीजेपीच्या अगेन्स्ट उबो रावन निवडून येयल्लो, आपल्या MLAक निवडून हाडलेले, आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन प्रँक करून तो बीजेपी जॉयन जाल्लो, बीजेपीचो सरकार घडयल्लो, आनी आयज हो प्रँकाचे गजाली करता. हेचो जो पोपट केलो आमी, हेच्या मनाक खूब लागलेलें आसा, खूब फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. खुबशे फेक अकाउंट फातोर्डाच्यान चलोवन
आपणाक डिफेंड करीत आसा. हेणी 2017नूच न्हू तर आतां 2025 हेणी डिफेक्टरांक घेवन गोंयकारां कडेन आनी एक प्रँक केल्लो आसा. सो गोंयकारांनी हेच्या शब्दांचेर विश्वास दवरच्या पयलीं 100 फावटी विचार करपाचो. विमानान बसोन दिल्ली गेले उपरांत तो प्रँक म्हूण सांगून दुसऱ्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांची फकाणां करप असल्यांनी मनोज परबाचेर कोण विश्वास दवरतलो अशें आतां राजकीय तज्ञ उलोवंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय महाराष्ट्रात ओमकार हत्तीचो विशय बरोच गाजता. गोंयांत धुमाकूळ घालून बुधवारा सांजे वेळार दोडामार कळणे गांवांत पावून रातच्या वेळार ओमकार हत्तीन घरा कुशीकच्या बांदून घाल्ल्या बैलांचेर हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत बैलाक मरण आयलें जाल्यार त्याच सुवातेर बांदून घाल्ले एके गायेक आनी बैलाक राना खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी साल्वार केलो. ओमकार मनशाक कांयच करिना पूण हेर जनावरां आनी गाडयांच्या बाबतींत असो कसो असो प्रश्न आतां लोकांक सतायता. महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालून 63 दिसांनी ओमकार हत्ती गोंयांत पाविल्लो. येताच ताणें पेडणेच्या कांय वाठारांनी शेती बागायतीची नाशाडी केल्ली तशेंच गाडयांचेय लुकसाण केल्ले. आतां फोंडये वाठारांतल्यान मायनिंग मार्गांतल्यान ओमकार दोडामार कळणे पाविल्लो. बिरेस्तारा राती ताणें बरेच धुमशाणां घातली. शेतकार शाहीर इस्माईल खान हांच्या शेतात बांदून दवरिल्ल्या पोशिल्ल्या जनावर काणकोण आगोंदा दर्यादेगेर ऑलिव्ह रेडली कासवान शुक्रारा रातच्या वेळार सुमार 145 तांतयां घाली. ही तांतयां राना खात्यान आपल्या सुवातीन सुरक्षीत सुवातेर दवरिल्ली आसात. 45 ते 65 दिसां उपरांत तांतयांतल्यान कासवाची पिलां भायर येतकीच रातच्या वेळार तांकां दर्यांत सोडटले अशी माहिती संबंदीत अधिकाऱ्यांनी दिली. जे काणकोणातले बीच आसा तातूंतले गालजीबाग आनी आगोंद हे 2 बीच आसा ते टर्टल बीच म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रिजर्व केल्ले आसा. आनीक दर वर्साक ह्या दोनूय बीचाचेर त्या सिजनाचेर येवन कासोव्यो तांती घालता. आनी खास करून 11 तारखेर सकाळच्या 5:45 सुमार जवळ जवळ 145 तांती हांगासर घातलेली आसा. आनीक जेन्ना तांती घालता ते बिचाक कांय रिस्ट्रिक्शन्स आसता. तेका लागून लोकांनी सुद्दां पर्यावरण आनीक बाकीच्यो सगळ्यो गजाल्यो समजून घेवन सिस्टमॅटीक मेंटेन करपाक जाय. बऱ्याचशा जाणां कासय घालप किंवा कासय तांती घालप म्हळ्यार खंय तरी आमकां टुरिजम करपाक मेळपाना अशें तरी भंय पसरलेली आसता. तशी कांय नासता. सगळ्यो गजाली समजून अंडरस्टँड लेवलाचेर गेले जाल्यार सगळ्यो गजाली बऱ्यो जाता. कारण बिचाचेर तांतये खातीर बिचाचेर ज्यो कासय तांती घालपाक येता तांचे खातीर आनी एक बरी गजाल म्हळ्यार तांकां बीच बऱ्या तरेन सामको 100% परफेक्ट किंवा सुखरूप अशें दिसपाक जाय. आनी ताचे खातीर स्पेशली हांगासर मारवेल म्हणून जी आसा ती मारवेल म्हणून आसा तशी प्रोटेक्ट करप बरें. बऱ्याचशा कडेन निवळ करता म्हणटा आनी ती मारवेल म्हणून बी पाड घालून उडयता. अशें न करता सगळ्यो गजाली मेंटेन दवरल्यो जाल्यार ग्रिनरी मेंटेन जाता, ट्रेडिशनली आनी त्या पर्यावरणाचो बॅलन्सिंग जाता. आनी अशा पद्दतीन सगळ्या लोकांनी हेल्प करपाक जाय ह्या गजाली. देविदास बाब तुका दिसना हांगासर एका जाग्यार कासयेन तांती घातल्या तर दुसरी तेकोन हिंगा कोकोट हट्सां कांय मिटर 50 मिटरांचेर आसा. हांगासर पर्यटक मोठ्या प्रमाणान दिसता. आनी असो कासवां खातीर तांती घालपा खातीर रिजर्व जो सरकारान दवरला आनी दुसरे वाटेन टुरिजमा खातीर हें दिता. त्या बद्दल तुजें मत कितें? केन्ना केन्ना कितें जाता आतां बदलत्या काळानुसार टुरिजम किंवा बिजनेस हें तितलें म्हत्वाचें जालां. पूण हें करता आसतना आमी ज्यो एनवायरमेंटाच्यो ज्यो कांय रुल्स आसात त्यो थोडे तरी आमी आपलेपणान फॉलो करपा जाय. फॉर एग्जाम्पल सामकेंच लागीं न घालता मातशें पयस तरी ते हर्ट्स बीन घालपाक जाय. आनी दुसरी गजाल जर तर 50-100 मिटराचेर जरी आसा जाल्यार थंयसर रातचो मोठ्यान सावंड करप किंवा मोठ्यान व्हायब्रेशन जावपासारक्यो गजाली करप किंवा स्फोटकां लावप, LED लावप अश्यो गजाली ज्यो आसा थोड्यो मातशें तेंच्यांनी कंट्रोल करपाक जाय. काल एक आश्वीन आगोंदा बीचीर 145 संदी घातलेली आसा. तिका आमी योग्य रितीन रिलोकेट करून हेचेर दवरलेली आसा. तर कासव हो एक एनवायरमेंटल घटक आसा. तो मरीन इकोसिस्टम सांबाळून दवरता, ती मेंटेन दवरता म्हणून तिका सांबाळून दवरपाची गरज आसा. तर हे धर्तरेचेर कासव ना जाल्यार आमी पृथ्वीचेर जगोंकूच शकना. तर कासव सांबाळून दवरता आसतना आमी ती कासव ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचीच प्रॉपर्टी न्हू तर ती आमची सगळ्यांची प्रॉपर्टी अशी समजून आमी तिका सांबाळोवपाक जाय. तर बीचीर कोणी विजीट करता आसतना कासव अंडी घालता आसतना जर दिसलो जाल्यार तेका तेंच्या पासून करेक्ट वचपाक जाय. तेका डिस्टर्ब करपाक जायना आनी आमकां इन्फॉर्म करपाक जाय. जेन्ना आमकां इन्फॉर्म करतकीर आमी इमिडिएट तेजेर रिलोकेट करून तेका हेचेर दवरता. अशें करून आमी सगळे मिळून कासव सांबाळून दवरुया.
आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. खडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. हे घडणुकेची अजून मेरेन चवकशी सुरू आसा. लुथरा भावांक थायलंडाक अटक केल्यात. तशेंच तांकां गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया चालू आसा. तशेंच हो क्लब घालपाक तांणी फटींगपणा परवाने घेतिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. देखून तांकां परवाने दिल्ले अधिकारी आतां त्रासांत पडल्यात.